खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारत भेटेर आयिल्ले सायप्रस देशाचे राष्ट्रपती सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतली जोड. पत्रकार परिशद. फुडल्या 5 वर्सां भितर सायप्रस देशा वतीन भारतांत जावपी गुंतवणूक दोट्टी करपाची प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली आस. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कला अकादमींत आयोजीत 2 दिसांच्या आदिवासी हस्तकला प्रदर्शनाचें केलें उक्तावण. सरकारा सयत खासगी आस्थापनांनी लेगीत पारंपारीक हस्तकलेचो प्रसार करचो मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. संस्कार भारतीच्या गोंय फांट्यान आयोजीत केल्ल्या प्रशिक्षण शिबिराचे मुखेलमंत्र्यांनी केलें उक्तावण. गोंय फकत पर्यटनाचेंच न्हय जाल्यार आध्यात्माचें केंद्र म्हूण जोडपाक लागला नवी वळख, मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. जादूगर मुखेलमंत्री 2027च्या विधानसभा वेंचणुके आदीं भरतले रिती आशिल्ली 22,000 सरकारी पदां. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकारांक दिली माहिती. 2023 वर्सा चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर यशस्वी लँडिंग करपी भारताच्या चंद्रयान-3 मोहिमेक फावो जालो अमेरिकेच्या एरोनॉटिक्स आनी एस्ट्रोनॉटिक्स संस्थेचो प्रतिश्ठीत गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार. आता खबरो विस्तारान. भारत भेटेर आयिल्ले सायप्रस देशाचे राष्ट्रपती निकोस क्रिस्टोडोनाल्ड्स हांचे सयत आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रतिनिधी मंडळ स्तरावेली बसका केल्या उपरांत जोड पत्रकार परिशद घेतली. सायप्रसच्या राष्ट्रपती तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हजेरेन तरेकवार समजिकायेच्या कबलातीचे लेगीत सयो जाल्यो. ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दोनूय देशां मदले संबंद फकत सशक्त नासून फुडाराक अनुकूल अशे आसात आनी लोकतंत्र तशेंच कायद्याचेर निंबून आशिल्ल्या ह्या संबंधाक दोनूय देशांची सकारात्मक मूल्यांत जोडून धरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगतना सगळ्या देशांची अखंडता आनी एकचाराचो भारत तशेंच सायप्रस देश सन्मान करता अशें मुखार सांगलें. फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी. यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरीटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी. हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे. तशेंच सायप्रस देश हो भारताचो सगळ्यांत म्हत्वाचो गुंतवणूकदार असून फाटल्या दशकांत तांणी भारत देशांतली आपली गुंतवणूक दोट्टी केल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. युरोपियन संघटने बरोबर जाल्ल्या मुक्त वेपार समजिकायेक लागून भारतांत नव्यो संधी उक्त्यो जावपाक लागल्यात आनी हाचो फायदो घेवन फुडल्या 5 वर्सांत ही गुंतवणूक परत एक फावट ही गुंतवणूक दोट्टी करपाचें ध्येय आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें. साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है. पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है. दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है. भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं. इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हालींच 5 देशांक दिल्ल्या भेटेंतल्यान तांणी देशा खातीर 57 म्हत्वाचे करार केले. संघटीत अरब अमिरात, नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे तशेंच इटली ह्या देशाच्या केल्ल्या भोंवडेंतल्यान प्रधानमंत्र्यांनी भारता खातीर संरक्षण, मुळावी बांदावळ, तंत्रगिन्यान, पेट्रोल, गॅस, खनिजां, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तशेंच हेर तरेकवार क्षेत्रांतल्यो कबलाती केल्यो. पळोवया प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या भोंवडेचो नियाळ. पश्चिमी आशियाई युद्धाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 5 देशांची यात्रा केली. नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आनी इटली दौऱ्यार आसतना तांणी उर्जा सुरक्षा आनी रक्षा सहयोग तशेंच युरोपीय देशांतल्यान सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी ह्या क्षेत्रांनी लक्ष केंद्रीत केलें. AI, वेपार, तांत्रीक आनी डिजिटलीकरण क्षेत्रांतूय समजिकायेच्यो कबलाती जाल्यो. ह्या यात्रेंतल्यान भारताची विदेश नितीन बदलाचे संकेत आसात. ह्या वेळार तांणी UAEचेर जाल्ल्या हल्ल्याची निंदा केली आनी भारत तांचे वांगडा सदांच आसतलो अशें आश्वासन तांणी दिलें. 5 देशांतल्यान लागीं 40 अरब डॉलराची गुंतवणूक तांणी केल्या. UAEंतल्यान 5 अरब डॉलराची गुंतवणूक जाल्या. UAE वांगडा गॅस, तेल आनी LPGच्या आपुर्तीचे समजिकायेची कबलात जाली. तशेंच उर्जा सुरक्षा विशीं भारताची बरी रणनिती आसा अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्र्यांनी 50 परस चड कंपन्यांच्या CEO वांगडा चर्चा केल्या. तशेंच आतंकवादा आड मेळोन काम करपाचेर करार जाला. होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है. ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा. आयज नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनात शीम सुरक्षा दळ म्हळ्यार BSFचो अलंकरण सुवाळो आनी रुस्तमाची यादस्तेक व्याख्यान आयोजीत जालें. कार्यावळीक केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी वांटो घेवन मार्गदर्शन करतना केंद्र सरकाराच्या फुडारपणा खाला आतां कितल्याशाच काळा सावन देशांत सुरू आशिल्ल्या घुसखोरीच्या कार्यावळीचेर पुरायपणान आळाबंद हाडपाचो वेळ आयला अशें शिटकायतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे हाय पॉवर डेमोग्राफीक मोहीम बेगीनूच सुरू करतले अशी माहिती दिवन ह्या मोहिमेचो फायदो शीम सुरक्षा दळाक तशेंच हे सुरक्षा पंगडाक जातलो अशें घरमंत्र्यांनी नमूद केलें. आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक-टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा. मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए. मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते 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 समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है. और अब घुसपैठ के लिए भी BSF ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए. प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है. कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल.
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजेंतल्या कला अकादमीत आयोजीत आदिवासी हस्तकला प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें। ही कार्यावळ गोंय हस्तकला कापड आनी कातो संचालनालय, गोंयच्या आदिवासी संशोधन संस्थान तशेंच आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्या। 2 दिसांच्या ह्या प्रदर्शनाच्या उक्तावण सुवाळ्यान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या सयत आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार तशेंच आदले आमदार चंद्रकांत कवळेकार लेगीत हजर आशिल्ले। कार्यावळींत उलोवप करतना गोंय सरकार राज्याच्या आदिवासी आनी पारंपारीक हस्तकला प्रकारांक उर्बा दितना राज्यांत येवपी दर एक भोवमानेस्तांक सरकारा वतीन कुणबी शाल भेटयता। खाजगी कंपन्यांनी लेगीत हे धोरण आपणावन थळाव्या कारागिरांक उर्बा दिवची असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो। आणि ऑल इंडिया लेवलाचेर प्रमोट केली तेन्ना त्या साडीची कॉस्ट मोर दॅन 4000चेर तेणी फर्स्ट टायम जी आसा पळय न्ही ही मार्केटांत लोकांनी विकत घेतली आणि ताच्या उपरांत ऑल इंडिया लेवलाच्या मार्केटांत कुणबी सारी किंमत आयली म्हणपाक काय हरकत ना। आज खूब मोठ्या प्रमाणात हे प्रॉडक्ट आमी ऑल इंडिया लेवलाचेर दिवपाक लागल्या। कुणबी शाल प्रमोट करता आसतना हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरा पासून जो गेस्ट गोंयांत येता ताका सरकारान कुणबी शॉल प्रमोट करपाक सुरवात केलो। हांव प्रायवेट इंडस्ट्री कडेन अपील करता की तुमी बी आमी तयार केल्ले कुणबी शॉल हे मार्केटांत घेवचे, जेणे करून आमच्यो ज्यो महिला भगिनी हे शॉल आनी साडी ज्यो रेडी करता आमी प्राउडली तांकां दिवपाक शकतले। कार्यावळींत उलोवप करतना आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी देशांत लुप्त जावपी आदिवासी समाजाचे पारंपारीक ज्ञानाक पुनर्जीवन दिवपाचें काम केंद्र तशेंच गोंय सरकारान दिलां आनी आदिवासी कलाकारांक फावो तसो आदार दिवन तांकां वेवसायीक रितीन मान्यताय दिवपा हेतान तरेकवार कार्यावळीचें आयोजन जाता अशें सांगलें। जुने पारंपारीक ज्ञान आमचे कडेन आशिल्लें तें बऱ्याच वेळाचेर लुप्त जायत वतालें आणि बऱ्याच वेळाचेर ते परवडय नाशिल्ले आणि त्यामुळे आज म्हाका दिसता की आमचे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केंद्राक आसूं दी गोंयाक आसूं दी ह्या विशया खातीर खूब म्हत्व दिल्लें आसा आणि त्यामुळे म्हाका दिसता जे जुने पद्दतीन पारंपारीक जे आर्टिस्ट आशिल्ले की तांकां थोडोसो ज्या तरेन तांकां मदत मेळपाक लागले आसा आणि थोडेशे ताजें मार्केटींग जावपाक लागलें आसा आणि त्यामुळे खरेंच ताजी बऱ्याच वेळाची प्रचिती आमचे येता जुने ते सोने म्हणटकीर जुने जे आसता आसा ताका मार्केटांत ताजी दर येवपाक लागले आसा आणि ताजोच भाग म्हणजे तो लोकां कडेन पावचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज जे विशेष करून जे ट्रायबल जे आर्टिस्ट आसा की त्या आर्टिस्टांक की ताका मान्यता मेळची किंवा ते तांचे ज्यो गजाली करता तांकां मार्केट भाव मेळचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सातत्यान गोंय सरकारान डिपार्टमेंट आसूं प्रामुख्यान काम करता। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी फोंडे म्हाल्यातल्या नागेश देवस्थानान आयोजीत संस्कार भारतीच्या गोंय प्रदेश हांणी घडोवन हाडिल्ल्या पश्चिम विभागीय प्रशिक्षण वर्गाचें उक्तावण केलें। आयज सावन 24 मे मेरेन चलपी ह्या शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यांत उलोवप करतना सन, सँड आनी सी फकत हीच गोंयची वळख नासून गोंय ही अध्यात्माची भूंय लेगीत आसा हें संवसारभरांतल्या लोकांक पटून आयलां। गोंयच्या प्राचीन पुरातन देवळांचें नूतनीकरण करतना पारंपारीक आणि सांस्कृतिक शास्त्र जपून हांगा येवपी लोकांक तरेकवार सेवा आणि सुविधा आता उपलब्ध आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। संस्कृति जुड़ी जैसे कि बताया यहाँ का कोंकणी लैंग्वेज भी है, मराठी लैंग्वेज भी है। यहाँ के कितने सारे संस्कृति के गीत कोंकणी में रचाए हुए हैं। आज भी यहाँ के दोनों धर्मों में चाहे वो हिंदू हो या कैथलिक हो, कैथलिक की संस्कृति भी उसी तरह से रची थी कि वो मिलती जुलती यानी जो हिंदू धर्म से है, क्योंकि आप सभी को पता है जिस तरह से यहाँ के पूरे मैं संस्कृति के ऊपर बोलते हुए कहूँगा क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से बाकी राज्यों में
हिंदू मुस्लिम कैथलिक में सभी जगह पे यहाँ पे झगड़े होते रहते हैं। कभी दिवाली में ये हुआ, गणपति पूजन में वो हुआ, उनके ईद में वो हुआ, वहाँ पे पटाखे लगाए, इसके घर पे उसने पत्थर मारा। आपको कभी भी गोवा में किसी तरह के यानी किसी जात और धर्म के बीच में कभी भी झगड़ा नहीं दिखाई देगा। दैट इज ऑल्सो द स्पेशलिटी ऑफ द स्टेट। हमेशा के लिए एक दूसरे से इकट्ठा करते हुए धर्म और संस्कृति का आगे बढ़ाते हुए आपको दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात देशाची पारंपरिक आयुर्वेद, योग, ऋषी आणि सनातन संस्कृतीचो परत एकदा प्रसार सुरू झाला। भारताची मूळ संस्कृती हीच देशाची खरी वळख जावन आसा आणि ही संस्कारांनी भरिल्ली संस्कृती संवसारामेरेन पावप गरजेचे अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी मुखार केले। इस माननीय मोदी जी के कार्यकाल में, जी हाँ बिल्कुल, इस 12 साल के कार्यकाल में आप देखो तो आयुर्वेद हो, योग हो, ऋषि परंपरा हो, संस्कृत हो, सनातन हो, इस सभी का युग आया है कहा तो कोई ना नहीं कहेगा। क्योंकि जिस योग के बारे में अपने देश में ही नहीं जानते थे, उस योग को आज 180 से ज्यादा देश जानने लगे हैं। जिस आयुर्वेदा के बारे में हम कभी एक तरफ देखते भी नहीं थे, उस आयुर्वेदा आज एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण इट इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल विच इज द आयुष विच इज लोकेटेड इन द गोवा एट अ धारगढ़ एंड विच इज मोर और बेटर देन द प्राइवेट हॉस्पिटल आई विल से, और विद द एडवांस टेक्नोलॉजी, विद द एडवांस इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज। बस इतना ही नहीं कि फॉरेन कंट्री से स्टूडेंट आयुर्वेद पढ़ने के लिए आज गोवा के उस आयुष कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये अपनी जिसकी खासियत है। बस इसीलिए मैं कहूँगा कि आज योगा पढ़ने के लिए, आयुर्वेद पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए आज यहाँ पे आ रहे। एक बात, तक्षशिला तो नष्ट हो गई है, लेकिन उसी तक्षशिला को पुनर्जीवन का भारतीय संस्कृति का आज हर राज्य में इसी तरह से उगम हो रहा है। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी 2027च्या विधानसभा वेंचणुके आदी गोंय सरकारान रिती आशिल्ली 22,000 पदां भरपाची शक्यताय उक्तायली। आज पत्रकारांकडे उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां जादूगर अशी उपाधी दितना भाजप 2027 लेगीत गोंयांत भोवमत जोडटले असो विश्वास मंत्री राणे हांणी उक्तायलो। 22,000 नोकऱ्यो सरकारान हांव बी सरकारान आशिल्लो इतले वर्सां म्हाजो मुख्यमंत्री करतलो म्हाका खात्री आहे। डॉ प्रमोद सावंताक बी भुरग्यांची काळजी आहा। आयज आमचे मतदारसंघ न्हू 40 मतदारसंघान लोकांक दिसता की जॉब जाय, सरकारी नोकऱ्याचो जॉबचो क्रेज गोंयांत आहा। पूण कितें आहा की मुख्यमंत्री ते योग्य तरेन ते करतले, पूण हांव माझे मत कितें आहा, भारतीय जनता पार्टी ते करू शकतले आनी खंयचीच पार्टी ते करू शकना। 4-5 महिने उरले असेंब्ली इलेक्शनाक, मुख्यमंत्री मॅजिशियन आहा तो करतलो। आनी मेन म्हणजे कितें, म्हाजो पूर्णपणे काम जे चल्लां आयज तुमी मिटिंग्स पळयता ती भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉंग करपाक, फक्त 70चे भायर बी वचून स्ट्रॉंग करपाक जे विरोधी पार्टी आहा थंय ते वचपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो। आनी मेन म्हणजे कितें आहा की आमी एक टीम आहा, आमचें कितें मत आहा, लोकांचे एस्पिरेशन्स केन्ना केन्ना मिटिंगेच्या माध्यमांतल्यान उलोवपाक लागता। And I am confident these 22,000 job chief minister will fill up before the elections. It is the aspiration of people which I am in. But again, I am trying to tell you, the next government is also going to be of Bharatiya Janata Party. Chief ministers of the Bharatiya Janata Party. I am a member of the Bharatiya Janata Party. We are senior leaders of the party. And केन्ना आमचे भुरग्यांचे एस्पिरेशन ते वॉइस करचे पडटा थंय। तांकां बी एक ऑपॉर्च्युनिटी गावतली म्हणून तांकां खबर आसूंक जाय। आनी म्हाका खात्री आहे की मुख्यमंत्री हे 22,000 जॉब हांवें ऑलरेडी आंकडो काडलेलो आसा। 22,000 जॉब जे आहा ते भरपाक जाय इलेक्शनाचे पयलीं, तर म्हाका दिसता खुबशे कडेन समाधान तरुण पिढीक जाता। तशेंच कंत्राटी कामगारांक नियमित करपा विशीं प्रतिक्रिया दितना मंत्री राणे हांणी हे विशींचो प्रस्ताव मंजुरी खातीर निमण्या पावंड्यार आसा अशें सांगून कंत्राटी कामगारांनी आपणे परत एकदा सेवेंत रुजू जावपाक आमंत्रण दिलां आनी ताचो पगार आपल्या बोल्सांतल्यान दिवपाचें उतर लेगीत मंत्री राणे हांणी ह्या वेळार दिलें। हांवें तांकां इन्वायट केल्लें, हांवें गव्हर्मेंटाक प्रपोजल सेपरेटली घातलेले आसा। ते जेन्ना गव्हर्मेंटाचो प्रोसिजर बी जातलो तो पर्यंत भुरग्यांक त्रास जावं न्ही म्हणून हो म्हाजो पॅशनेट सब्जेक्ट। तुवें आयकलें आसतलें भाशेन, ते सरकारान म्हाका सांगूं ना तूं कर म्हणून, पूण हांवें म्हाजें ओन केलां। पूण ते म्हाका कांय फरक पडना, फाल्यां CSR म्हणून हांव ते कंटिन्यू करूं शकता, पूण तांकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल गव्हर्मेंटचे अंडर आसल्यार बरें। हांव मुख्यमंत्री कडेन ते फायल एकदां पावली की तेंचे कडेन उलयतलो, पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी थारूंक शकना। हे म्हाका त्रास जाता कित्याक हो म्हाजो कमिटेड प्रोजेक्ट, म्हाज्या जिवनान हेजो इम्पॅक्ट जाल्लो आसा म्हणून हांव ते चलयतां। म्हाका कोणी सांगूंक ना सरकाराचो प्रोजेक्ट ते
सरकाराचो प्रोसिजर ते करतले योग्य तरेन. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी परवरी आयोजित मोशन एज्युकेशनच्या गोंय केंद्राचे उक्तावण केले. ह्या केंद्राचे मुखेल ध्येय स्पर्धात्मक परीक्षे खातीर तशेंच उच्च शिक्षणा खातीर विद्यार्थ्यांक दर्जेदार मार्गदर्शन दिवप आसा. कार्यावळींत उलोवप करतना ह्या प्रशिक्षण संस्थांनाक राज्यान येवकार दितना फुडाराक अभियांत्रिकी, वैजकीय तशेंच हेर स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी करपा खातीर गोंयच्या विद्यार्थ्यांक गोंयां भायर वचपाची आतां गरज पडची ना अशी खोस उक्तायली. The launch of the Motion Education Goa Center, and I congratulate the Motion Education and Excellence Academy for bringing these initiatives to Goa. I'm happy to know that the Motion Education is one of the country's recognized institutions for the competitive exam preparation, has chosen the Goa for its expansion. This is the quota's first leading coaching institutions and center in Goa in a major way. That itself says something positive about the potential people to say in our state. The students preparing for the foundation program, Olympiads, board examination, engineering and medical entrance examination can now receive the support under one roof. I am also happy that the faculty academic system and the standards will come directly from quota to maintain the quality. Under the energetic leadership of NV sir, I believe the students from the Goa are in very capable hands. Friends, today the Motion Education has expanded across more than the 50 centers and helped over the 1 lakh students. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मराठी शिक्षण संस्कृती मंडळाच्या भांगरा महोत्सवी वर्स कार्यावळींत वांटो घेवन पर्वरेच्या नव्या मराठा भवन संकुलाचे उक्तावण केले. ह्या वेळार तांचे सयत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दाखोवन दिल्ल्या विकसीत भारत 2047 चे ध्येय साकारपाक मुखेल योगदान हे आयच्या विद्यार्थ्यांचे आसतले आनी हेच विद्यार्थी त्या विकसीत भारताचे मुखेल भागीदार लेगीत थारतले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी एक विकसित भारत 2047 चे स्वप्न पळयतात आणि तितून कॉन्ट्रिब्युटर्स कोण आसतले, इन्व्हेस्टर्स कोण आसतले, तर हे फ्युचरिस्टीक स्टुडंट आसतले. दे विल बी द कॉन्ट्रिब्युटर्स फॉर दिस विकसित भारत 2047 आणि इन फ्युचर दे विल बी द बेनिफिशियर्स ऑल्सो ऑफ दिस विकसित भारत. आज जर पळयता आसत रिसर्चर्स, इनोव्हेटर्स, स्टार्टर्स कोण आसा जाल्यार हेच भुरगे आसत जे आज आमकां वेगवेगळ्या हातूंतल्यान पळयता आसतना दिसता. आमी म्हणटा की एड्युकेशन गोंयांतलें बदलत आसा आनी तें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. एज अ चीफ मिनिस्टर आज 3 प्रोग्रामाचें हांवें इनॉग्रेशन केलें. एक with then Shakathon 2026 which I have inaugurated at the Baga Beach, Kalanguda हांगासर. बागा बिचाचेर इनॉग्रेट करता आसतना थंयसर कोण आशिल्ले, देशभरांतल्यान वेगवेगळे मिडिया पार्टनर्स आशिल्ले, बट इनोव्हेटर्स आशिल्ले, क्रिएटर्स आशिल्ले, जेंच्यांनी जे द फ्युचरिस्टीक क्रिएटिविटी कितें आसतली देशांतले हाज्या बद्दल विचार करपी 200 लोक जे आयज गोंयांत आयल्या आनी ते गोंयांतल्या बिचाचेर बसून म्हणजे IT सेक्टर जाका आमी शेक आनी IT एकीकडे हाडून विच इज अ शॅकॅथॉन प्रोग्राम हो आमी लॉन्च केलो. दिवचलच्या सावरघाट वाठारांत उदकाची कमतरता जाल्ल्यान थळाव्यांनी कांय तेंपा सावन भरपूर त्रास सोंसले. दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी हाची दखल घेवन उदका वाहिनीचें काम बेगोबेग पुराय करून तांचे हे त्रास सुटावे करपाचें उतर आयज दिलें. सावरघाट वाठारांत रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाचें उक्तावण करपा हेतान आमदार शेटये हांणी ह्या वाठाराक भेट दिली. तशेंच मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या आदेशा प्रमाण पावसाळ्यात कसलेच रस्तो खणपाचें काम करचे नात आनी साबार रस्ते पावसा आदी सारखे करपाचें उतर लेगीत आमदार शेटये हांणी दिलें. लाडफ्या आणि सावरघाटी हो इश्यू आसा, पण तुमकां एक एश्युअर करता 27 इलेक्शन जावच्या पयलीं तुम्ही सबंद मतदारसंघात पळयल्यात आमी पायपलायन सध्या घालता आणि ह्या कामाचेर 1 आणि 2 कोटींनी सरकार तब्बल 60 कोटी मोडटा. आणि हे काम कशें तर आमी रॉ वॉटर जे प्लांट आसा हांगा बांदला हातून आमच्या आमठाण्यान ते उदक 20 ml 10 ml उदक आमी जे आसा हे खावपाक आसा. एक टाकी आसतली दुमाशा, एक साळान, एक आमच्या हातून पुनर्वसनान आणि एक उस्पा आणि ही सबंद पायपलायन जाता.
काम ऑलमोस्ट 70% सोपलेलें आसा आणि हे काम जातूक खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हानसो विसो. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. गोयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज भारतीय प्रशिक्षीत नर्स संघटनेच्या गोंय फांट्यान आयोजीत केल्ल्या नर्सिंग कन्वर्जन्स 4.0 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या कार्यावळीचो अंदू वर्साचो विशय दुयेंतीच्या सुरक्षीत देखरेखी खातीर सुधारीत क्लिनिकल क्षमता असो आशिल्लो. हे विशीं एक्स माध्यमाचे संदेश घालून माहिती दितना भलायकी मंत्री राणे हांणी गोंयांतल्या लोकांक उत्कृश्ट भलायकी सेवा दिवपा विशींची आमची वचनबद्धता ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान दिसून येता अशें म्हणटना भलायकी सेवेक म्हत्वाचें योगदान दिवपी नर्सी ह्यो गोंयच्या भलायकी वेवस्थेचो स्तंभ जावन आसा अशें नमूद केलें. तशेंच तांचे कश्ट, करुणा आनी समर्पणाच्या भावनेची भलायकी मंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत तोखणाय केल्या. भारताची चंद्र मोहीम चंद्रयान 3 हाका अमेरिकेच्या एरोनॉटिक्स आणि एस्ट्रोनॉटिक्स संस्थानाचो नामनेचो गोडाड एस्ट्रोनॉटिक्स भोवमान जाहीर जालो. अमेरिकेंतले भारतीय राजदूत विनय कोट्रा हांणी भारतीय अंतराळ संशोधन संघटने वतीन हो पुरस्कार स्वीकारलो. 23 ऑगस्ट 2023 दिसा चंद्रयान 3च्या चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर यशस्वी सॉफ्ट लँडिंग करून इतिहास घडयल्लो. हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना केंद्रीय अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी एक्स माध्यमाचे संदेश घालून आयज लेगीत चंद्रयान 3 मोहीम संवसारीक पांवड्यार भारता खातीर भोवमान जोडटा अशी खोस उक्तायली. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.4°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.8°C नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. भारत भेटेर आयिल्ले सायप्रस देशाचे राष्ट्रपती सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतली जोड पत्रकार परिशद. फुटल्या 5 वर्सां भितर सायप्रस देशा वतीन भारतांत जावपी गुंतवणूक दोट्टी करपाची प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली आज. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कला अकादमी आयोजीत 2 दिसांच्या आदिवासी हस्तकला प्रदर्शनाचे केले उक्तावण. सरकारा सयत खासगी आस्थापनांनी लेगीत पारंपारीक हस्तकलेचो प्रसार करचो. संस्कार भारतीच्या गोंय फांट्यान आयोजीत केल्ल्या प्रशिक्षण शिबिराचे मुखेलमंत्र्यांनी केले उक्तावण. गोंय फकत पर्यटनाचे न्हय जाल्यार आध्यात्माचे केंद्र म्हूण जोडला. जादूगर मुखेलमंत्री 2027च्या विधानसभा वेंचणुके आदी भरतले रीती आशिल्ली 22,000 सरकारी पदां. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकारांक दिली माहिती. 2023 वर्सा चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर यशस्वी लँडिंग करपी भारताच्या चंद्रयान 3 मोहिमेक फावो जालो अमेरिकेच्या एरोनॉटिक्स आणि एस्ट्रोनॉटिक्स संस्थेचो प्रतिश्ठीत गोडाड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार. इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.